चिंपुर्गी आमकां कोर जेजूचे कोवाय आमकां कोर मोगाची बाबोयन आमकां कोर मोगाची बाबोयन आमकां कोर. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां ह्या मिसा बलिदानांत माये मोगाचो येवकार. आमची सगळी मागणी मुखार दवरून आतां आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेयात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा 50व्या दिसाची व पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दबाची परब समारंभता. पवित्र आत्मो पवित्रित्वेचो तिसरो जण जेजून बासायल्ले बापाचे केरी सदांच किल्लोन येवंक आनी आमी जिवाळ क्रिस्तांव जावं हे मिसाचे समारंभेन मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जशें आमी सुरवातेची उतरांतल्यान आयकलां, आयची दोबाजीक परब आमकां आमची काळजाची दारां उगडूंक आमंत्रण दिता. जसो पवित्र आत्मो येता आनी शिसांक नवी शक्ती दिता, तशेंच आमी पळयता की आमची काळजां खुबशे फावटी बंद आसा. कांय वेळार दुबावा खातीर, कांय वेळार रागा खातीर. आनी आयज आमी मागुया खेरीतपणी की जशें पवित्र आत्मो तेन्ना थंय आयिल्लो, तांची काळजाची दारां उक्ती केलोली, तशेंच आमची काळजाची दारां उक्ती करून आमकां एक नवी दिशा दिवंक. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र गूट फावो ते परी समोरुमूंक आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सगळीं जाणां म्हणुया, सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवंत सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Namaskar kota.
पुता तू संसाराची पाप काटाय आमची काकलूत कर तू संसाराची पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू Cristo एकलोच पवित्र एकलोच स्वामी एकलोच बापार्थो प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेक तूं पवित्र करताय. शेकान शेक प्रितुमीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभामपणीन ओत आनी जे काम शुभ वर्तमानाचे परगटणेचे सुरवेक तुवें अजापांनी घडून हाडलेली तेंच आमचे काळार भावार्थान भरलेल्या काळजां उदेशी फुडें व्हर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समूय ती सगळीं एका सुवातेर जमलोलीं आसतना अवचीत जणजणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें गोर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्रांची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोटाकोन आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालेसाकारां न्हय? आमच्या मदल्या जोण एकल्याची देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकतात तें कशें तर? पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेजोपोतेंतलो, जुदेयांतलो आनी कापादोसियेंतलो लोक, पोंतुसान आनी आजियेंत, फ्रिजेंत आनी पानफिलियेंत, इजिप्तान आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमातान आयिल्ले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां ती आमच्या खासा भासांनी परगडटात म्हूण आयकत हांव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडकार. ह्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. सगळीं म्हणुया. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर.
सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विचित तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रचनांनी प्रितूम उपेट बोल्ल्या. साबाब तुझ्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाम, तीं गाबोत्तात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुलीन परतोतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमीचें रूप तूं नवें कोत्ताय. साबाब तुझ्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांची संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष, तशी ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. साबाब तुझ्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बोला विणीन जेजू सोमी अशें कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगल्या सोवें सगलें कोत्ता तो देव एकूच. सगल्याच्या फायद्या पासत जोण एकल्याक एके भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगले सांदे पुस्कोळ जावनूय एक कूड घडटात. तसो ख्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलामां आनी स्वाधीन सगलीं एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एकूड जाल्या, आनी आम्हा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं मेळुया. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र आत्म्या देवून ये. भावाद्यांची काळजां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजी, म्हणजे सतोळेच्या पयले दिसा शीस जमलोले असले थंयची दारां जुदेवांचे बिरातीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस्त दाखयली. सोम्याक पळोवन शीश खुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां धाडटां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात.
जांची पातकां तुमी भुक्षितात ती तांकां भोगसोतली आनी जांची पातकां तुमी भुक्षिना जायत ती तांकां भोगसोची नात. सौम्य जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani duka Krista. मोगाच्या भाव भयणीनो, एके गांवांत वादोळ वाऱ्या खातीर एके राती वीज गेले आनी आख्खो गांव काळोखांत बुडलो. सगळ्या लोकांनी आपापल्या घराची दारां बंद केली आनी ती भितरूच रावली. सगळ्या कडेन भंयचो वातावरण पासारलोलो आनी कोणूच भायर सरूंक तयार नासली. तेन्ना कोणे तरी एके ल्हानशा घरांत एक ल्हान वाट पेटयल्ली ती पळयली आनी अशें करून ल्हव ल्हव सगळ्या लोकांनी आपापल्या घरांत आपली जी वाती आसल्यो त्यो पेटयल्यो आनी थोड्याच वेळान जो गांव काळोखांत बुडलोलो तो त्या गांवांत आतां उजवाड आसलो. उपरांत एके जाणट्या मनशान म्हणलें, जो काळोख आसलो तो काळोख गेलो कारण सगळ्या लोकांनी आपापल्या घरांत उजो पेटयलो, न्हय की कोणें काळोखा वांगडा झूज केली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी 50व्या दिसाची धोबाजीक परब समोरमता. इंग्लिशीन आमी ताका पेंटेकॉस्ट म्हणटा वा आमी पवित्र आत्म्याची येण्याची परब हेवूय म्हणटा. आनी आमी म्हणटा की ही परब फकत इतिहासांत घडलेली घडणी न्हय, पूण ती जावन आसा तो दीस जेन्ना जेजू भितर येता. जी काळजां भियेन भरलेली आसा थंय जेजू येता आनी जेजू तांकां सुटका दिता. मोगाचे भाव भयणीनो, शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार आमी पळयता की शीस भियोन भितर आसले आनी तांणी आपल्या घराची दारां बंद केलोली. मोगाचे भाव भयणीनो, थोडो विचार आमी हाचेर केलो जाल्यार आमी पळयतले की पयली जी बंदखण आसली ती कूड नासली, पूण ती आसली भंय. The first prison, my dear friends, was not a physical room, but it was the fear that was there in the hearts. आनी खुबशे फावटी आमच्या जिवितांत आमी तशें पळयता की जेन्ना भंय आसता तेन्ना आमी गुलाम जाता. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी पळयता की शीस जे आसले ते भावार्थी लोक आसले. तांणी जेजू बरोबर दीस सारलेले, जेजून केल्ली विजमिता तांणी पळयल्ली, पूण आमी पळयता ते भियेल्ले आसले आनी ह्या खातीर तांणी आपल्या घराची दारां बंद केलोली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत अशें जाता जेन्ना जेन्ना कोण आमकां वायट करता वा जेन्ना कोण आमकां कितें ना कितें म्हणटा तेन्ना आमी अशेंच करता, आमी भितर रावता आनी भायर सरूंक आमकां ती शक्ती नासता. एक उदाहरण घेवया. समज कोणें तरी आमकां कितें तरी करूंक आपयलें आनी मागीर त्या मनशान आमकां फटयलें जाल्यार दुसरे फावटी कोणाची मदत करपाक वयता तेन्ना आमी 2-3 फावटी चिंततले. तशेंच ब्रेकअप जाल्या उपरांत मोगान परतून पडूंक आमी 2-3 फावटी चिंतल्यो, कित्याक आमकां परतून आमचें काळीज दुखोवपाचें नासता. तशेंच आमी पळयता की सिसांच्या काळजांत तोच भंय आसा. तांणी पळयल्लें आसा की जेजूक तांणी कितें कितें केलेलें आसलें तें, आनी हो भंय तांच्या काळजान आसता आनी त्या भंय खातीर ते भायर सरूंक तयार नासता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी पळयता की जेन्ना आमच्या काळजांत भंय आसता तेन्ना आमी आमची काळजाची दारां बंद करता. भंय आमकां जिवितांतल्या बणकोणांत घालता आनी आमी पळयता की तेन्नाच जेजू तांचे भितर येता, तांचे मोदें येता आनी जेजू म्हणटा, शांती तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो,
आमची कसली परिस्थिती आसूं जेजू आमचे मदें येवंक तयार आसा. जे कितें गरजेचें की आमी ती दारां उक्ती करता काय ना. मोगाच्या भाव भयणीनू, जेन्ना जेजू शिसा मदें येता तेन्ना तो तांकां विचारिना की तुमी अशें कित्याक केलें, तुमी तुमची घराची दारां बंद कित्याक केली, तुमी म्हाका सोडून कित्याक गेले. जेजू हे सगळे प्रश्न विचारिना, पूण जेजू तांकां शांती दिता. कित्याक जेजू खबर आसा की ते भियेलेले आसा आनी ताका खबर आसा की तांकां आतां शक्ती जाय, तांकां आतां शांती जाय. मोगाच्या भाव भयणीनू, आमी पळयता की आदल्या कोरारांत जेन्ना देव मनशाक रोसता तेन्ना तो ताचे भितर आपलो स्वास घालता. तशेंच जेन्ना पवित्र आत्मो देंवन येता तेन्ना इगोर्जेंत नवी स्वास येता. तशेंच आमी पळयता की इगोर्जेंत बदलाची नवे वारो भितर सरता आनी आमी सगळीं नवी रचना जाता. मोगाच्या भाव भयणीनू, पयले वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की पवित्र आत्मो कशे तरेन व्हडल्या वादळा सारको येता. आनी पवित्र पुस्तकान आमी पळयता की जंय खंय उजो आसा थंय सदांच बदल जाता, थंय सदांच कितें तरी नवें भायर सरता. आमी पळयता की मोइजेसांत पेटलोल्या झाडांत उजो देखलो आनी मागीर ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी देवाची मोहिमा परगटूंक तो फुडें गेलो. तशेंच आयज आमी पळयता की शीश आसले आनी तांचे मदीं पवित्र आत्मो देंवता आनी तांकां नवी दिशा दिता. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनू, आदल्या कोरारांत घोडेक आमी वाचल्ले आसले टावर ऑफ बेबल. थंय कितें जाता की वेगवेगळ्या भाशा खातीर लोकांचो एकचार जो आसा तो पिड्यार जाता. पूण आयज ह्या परबेच्या दिसा कितें जाता ते ताचे उरफाटे. आतां ते वेगवेगळ्या भाशांनी उलयता आनी सगळ्या लोकांक समजूंक येता. मोगाच्या भाव भयणीनू, पवित्र आत्मो आमचे मदें एकचार हाडटा. आमी घोडेक खंयचे कॉन्सर्टीक गेले जाल्यार आमी पळयतले थंय ऑर्गन आसतले, गिटार आसतले, वायलीन आसतले आनी जायती दुसरी इन्स्ट्रुमेंटां आसतली. वेगवेगळी इन्स्ट्रुमेंटाचो आवाज वेगळो, पूण जेन्ना ती सगळीं वांगडा येता तेन्ना नवो ताळ आनी एक बरें ट्यून आमकां आयकपाक मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनू, तशेंच दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता की आमकां सगळ्यांक वेगवेगळी देणी दिलेली आसा आनी ही देणी आमी बऱ्या खातीर वापरूंक जाय. काल आमी आयकलां की आमी तुळना करची न्हय. सगळ्यांक वेगवेगळी देणी दिल्ली आसा, थोड्यांक चड आसा, थोड्यांक कमी आसा, पूण ती सगळी म्हत्वाची. घरांत आमी पळयता की दर एकल्याक एक ना एक काम आसता आनी सगळ्यांनी ते आपआपलें काम केलें जाल्यार सगळें बरे तरेन वयता. पूण सगळ्यांनी म्हटलें जाल्यार हांव हेंच करतलो जाल्यार दुसरी कामां थंयच उरता. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनू, आमचे कुडींत जायते भाग आसा आनी सगळो भाग म्हणूंक शकना की हांव फक्त चलतलो, मागीर हाताचें काम कोण करतलो, आयकपाचें काम कोण करतलो. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनू, आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ करता आसतना आमी खेरीतपणी मागुया की आमी आमची काळजां जी आसा, जी बंद आसा, घोडयेक दुबाबा खातीर, घोडयेक रागा खातीर, वा घोडयेक खुबशे फावटी निराशेपणा खातीर, ती दारां आमी उक्ती करुया. पवित्र आत्मो आयिल्लो आसा, ताणें आमकां शक्ती दिल्ली आसा आनी तेच शक्तीन भरून आमी जेजूची बरी खबर परगटूंक मुखार सरुया. आमेन. आतां आमी सगळीं उबी रावन भावार्थाची उसाळणी करुया. सतमंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबाळलो
आंकार मरे थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणे कोस सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेले मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो स्वर्गार सोडलो सोरपदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिव्या आनी मेल्यांची मुजुती करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. आता आमी आमचे गरज्यो आनी मागण्यो बापा मुखार मांडुया. पवित्र आत्म्यान भरून ती उलोवंक लागली. आमच्या पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी दोर दिसाक पवित्र आत्म्याक उलो मारून आनी ताच्याच बळान भरून बरी खबर परगटूंक आनी आपल्या खाला आसलोले पोजेक सदांच स्वताची शांतीची आनी एकचाराची वाट दाखोवंक बापा लागीं मागुया. शांती तुमकां आमच्या सरकारी राजकोन्नीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आमच्या देशांत सगळ्या लोकां मदें शांती संवस्काय सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापा लागीं पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. आमी सगळीं तेच आत्म्या सवे पवित्रान घेतलां आनी एक कूड जाल्या. आमी सगळे तोरे तोरेचे वेगळोचार सोंपोवन आनी सगळ्यांक एक सारको मान दिवन जेजूची ग्रंथकूड आमी घडून हाडूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां मागुया. पवित्र आत्म्या देवून ये तुझ्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासूं दी. आमच्या कुटुंबांनी मोगाची आनी विस्वासपणाची तत्वां दिसून येवंक आवय बापायंक भुरग्यांक आनी गोच्यांक पवित्र आत्म्यांक बापा लागीं मागुया. मोगळा बापा आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याचे देणे तुवें आमकां फावो केल्या. ताच्या प्रेरणान आमी थोडीच आमची मागणी तुजे मुखार उबारल्यात. ताची ओदीक हुर्बेवंत साक्षीदारां आमकां कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 46, C43, वेरीचे रुंड्या सवे.
म्हज्या भाव भयणीनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर्प पोदेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या पुताचे बासावणे प्रमाणे पवित्र आत्मो आमकां ह्या योजनांत लिपलोलो गूट ओदीक ओदीक उक्तो करूं आनी कोणवेल्यान सगळें सोत उगडापे करूंक म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पास्कांचो गूट समोरमट्यांक पावण्यांक तुज्या एकल्याच जोणींत पुता लागीं एकवटून तुजी आपणायलोली भुरगीं जावच्याक फावो केली, तांचेर तुवें आयच्या दिसा दोळाळपणांत पवित्र आत्म्याक पाठयलो. अशेंच पवित्र सोबेच्या जल्माची सुरवात जाताना पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरजांक तुजी वळख दाखोवंक आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सोर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दोळबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोन आसतना गायतात. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरून सोसूंक आपखुशेन तो पराधीन जावलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संसाराच्या सर्वनारा तुझ्या कोर्सा आणि जीवन पोना वरवी तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकलूट कर. देखून सर्वेस्परा,
सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणुची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलोल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापाक, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या संस्कारीन घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेल्लोल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींचोय उगडास कर आनी तुज्या काकुतीन अंतरुतलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळांचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत झुजय तिचो पोती, भाग्यवंत दोर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवणांत देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडोंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरभाशेन ओतरकल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. आतां एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. पेज 69 D39 सोर्गीन जेवण. Sorgicie von Twoja sala, atmiaci Bóg.
सुरगीचे फोन तोया साला आत्म्याची भूक मारून मोच्या सोर्गी पिवून तोया साला आत्म्याची गान मागोंग चोल्या आत्म्यांग आमच्या बुकू लागल्या जेजूचे मास गावूंग वोच्या आमच्या काळजाक तांदूळ लागल्या क्रिस्ताचे रोग पिवूंग चोल्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तुझे पवित्र सोबेक सुर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय. तुवें दिलेल्या ती कृपा सांबाळ अशें तिचेर ओतलोले पवित्र आत्म्याचे देणे सदांच फुलोत वचून आनी हें आत्मीक जेवण तिचे थंय सासणाची सोडवण ओदीक थीर करूंक फायद्याचें जावन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. खूब जाणांनी आमकां मदत केल्ली आसा ह्या सेवाधर्मांत सकाळीं सान दनपार पर्यंत म्हण तूं एके वतीन भाग घेवच्याक जावं आमचे सांकिस्तांव वो आमचे वांगडी जी आमचे बरोबर वावुरतात तांकां सगल्यांक. पूण चड करून हे मीस भिडिल्ले आसात ते आमच्या फादरींक फादर लिन्से लोबोन हे मीस भिडिल्ल्या देवाचें उतर तुमकां परगटलेलें आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटना फादर जॉन फेर्नांडीस ते हांगसर आमचे बरोबर आसात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर जाणी आमचे खोयर केल्लो आसा फाबियोला दयान मिडिया सुवार केल्लो आसा. खूब जाणांनी वाचप केलेलें आसा कलेक्शन केलेलें आसा. हेर मदत आमकां करतात. तुमी सगळीं जाणां येतात बाकीचीं आमच्या मिसान वांटो घेतात संवसारांत आसलेल्यांक तांकां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आयताराची सकाळचींच 4 आयतार जी आसतात 6, 7, 8 आमचे भाशेन 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी सोमवार ते सोनवार 3 मिसां सकाळचींच 6, 7 आमचे भाशेन 8 मीस इंग्लीश भाशेन. सायबाच्या कपेलान दर म्हयन्याचे 6 तारखेर मीस 10 वरांचेर जाता. हे सायडीन गेलीं की ना मागीर पेट्रोल पंप मेळटा ताचे फुडें मागीर तें कपेल आसा थंयसर मीस जाता. बावार्थान लोक येता म्हणटूच तांच्या बावार्थाक लागून खूब मिलाग्री तांच्या जिवितांत जालेली आसा. पेकोवणी भुरगीं जाल्लीं आसा तीं साक्षी दितात म्हणजे ते सांगतात गोवाई दितात की खरेंच हें तांच्या जिवितांत घडलां म्हणून. देवाच्या आदारान पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हाकाय एक पुस्तक बरोवंक घडलें. तर हें पुस्तक बॅजिलिका बॉम जिजस म्हणून आसा. तातूंत दुसऱ्यांनी लेख बरयलेलो आसा म्हणटूच पुस्तक बरें आसा. खूब आमच्या बॅजिलिकाचेर आदारलेलें आसा. सुरवातीक 2 ती आमची वर्सां आसात ती तुमच्यान ते कितें म्हणटा तें QR कोड लायलो तर ही कांतारां थंयसर मागीर वाजोवंक लागतात तुमच्यान हो पुस्तक पळयतना. तर तुमच्यान आतां प्री बुकींग आसा 1500. मागीर फुडल्या सुमारान
आनी चड करून आयतारा दीस त्या दिसा म्हजोय निमाणो दीस आनी 9/15 मीस जातकूच हाचें विमोचन जातलें. वील रिलीज दीस बूक आनी त्या भायर दोगांनी कांतारां वरेसां रचलेलीं आसा ती त्याच दिसा आमी उक्ती कोत्तेले हांव आनी यूट्यूबाचेर घालतले हांव. तर धाकटलोच प्रोग्राम हें सगळें करपाक आनी दाखोवपाक तुमकां. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणे. सगळीं म्हणुया. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडुणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यांक आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोडटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. पवित्र आत्मो मुझे देवला M5. पवित्र आत्मो मुझे देवला म्हाका पवित्र करून आता. माफी शांती संतोष प्रीती मुझांक परगो करूंक धाडटा. दुबल्यांक बरी खबर दिवच्या. कोयत्यांक सुटका परगट करच्या. कुड्यांक परतून नदर दिवच्या. बापान म्हाका आत्मो दिला. पवित्र आत्मा